आजची टॉपिक जावन आसा कोराराचे रोगोत. दोन दुताचो इतिहास 13:30-8 वर्ड सांगता. मोगाळ भाव भयण्यांतो सांपावल सांगता, जेजूचे वरवीं आमी तुका पातकांचें बोगसोणें पोरगोट करतात. पातकां कित्याक बोगसों जाय तुवें एकदम गरजेन जाण जाता. कित्याक ही जावन आसा सुरवात तुगे सगळे प्रॉब्लमाचे मूळ जावन आसा पातक. पातक देंवचारा अधिकार दिता तुजें निसंटन करूंक. देंवचार बेश्टो तुगे जिवितायेन कितें कोना, तुगे जिवितां सगळें वायट कोतें देंवचार देव कोना आनी तो पातका लागून कोता. रोमन 6:23 सांगता पातका लागून मरण येता. आनी हिब्रू 2:14 सांगता पातका लागून देंवचारा अधिकार मेळटा तेको आहा तें मरण. तेका लागून जेजू म्हणटा तो येयला मरण घालूंक, म्हळ्यार हांव येयला जिवीत दिवपाक. तुगे सगळ्या प्रॉब्लमा सोल्युशन जाता जेजू क्रिस्त. इतू सिंपल. पातक म्हळ्यार कितें जायता म्हणटा हांव पातकी न्हू. पातक म्हळ्यार ओरिजिनल पवित्र पुस्तकांचो मिनींग कितें तूं कोता देवा गेले स्थापलोले अर्दी भायर. पवित्र पुस्तकां तें देवान सांगिल्लां तूं करनाका. पवित्र पुस्तकान देवान तें सांगिल्लां कोर. पातक जावन आसा जेन्ना तूं देवागे मांदामेंट मोडटा 100% पातक देवाचेर आड. केसलें तूं पातक कोता. एक मनशाचे मूठ इथे गुमाली तो मनीस देवान रचिला हेच मतलब देवान सांगिल्लां कोनाका. तुवें केलें तुवें पातक त्या मनशाचेर केलां, तुवें पातक देवाचेर केलां. आख्खी प्रितूम तेण रचिला, तेण मनशान रचिला आनी तेणें हे मांदामेंत आमकां दिलें. हेच मतलब जेन्ना तूं मांदामेंत मोडटा तूं देवाचेर आड काम करता. हेच मतलब जालो देवाच्यान आमकां सांगों जाता पातक कितको बोगसोत तें. तुवें म्हणटा आनी देवा मागणें केल्यार पातक बोगसोता. देवान सांगिल्लां ना पातक बोगसोपना. तुवें म्हणटा हांव बरी वस्त कोतो संवसारांत रान बायलां चोयतलो, अनाथ भुरग्यां चोयतलो आनी देव म्हाका बक्षितलो. पातक वचपाना. तुज्यान केसली मांडावळ करूं जायना तुगेलें पातक काडूंक. देवान सांगिल्लां मांडावळ पातक काडपाची जावन आसा जेजू क्रिस्त सांगिल्लें मरण. तुगे पातकां वयताय फकत जेजू क्रिस्तागे मरणा उदेशी. सांपावल तें सांगता आमी पोरगोट कोताय. कित्याक पातकां पनिशमेंट आनी तुगे पातकां वचोंकूच जाय. आतां जेजू क्रिस्तागे मरण पातक कितको काडा. लेविटिकस 17:11 सांगता तुगेलो जीव तुगे रगत आहा. हेच मतलब जेजू क्रिस्तान केल्लो जीव दिवप ओ मरण दिवप म्हळ्यार रगत वारोवप. सो तुगेली सगळीं पातकां बोगसोताय जेजू क्रिस्तागे रगता उदेशी. निमाणें जेवण आसतना तेणें पात्र घेतली, कांस घेतली वायनाची आनी तेणें म्हणलें हे म्हजें पात्र संवसाराचें पाप काडटा तें. हे रगता उदेशी सिंबॉलीक तें तांबडें वायन आहा तें हे म्हगे रगत मानून घे आनी हे रगता उदेशी तुगेलीं पातकां बोगसोतलीं. मॅथ्यू 26:28 सांगता जेजून म्हणलें हे म्हजें रगत कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्या समेस्त मनशां पासत वारयलां. तुगे पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तयारी रेडी. जायत म्हणटा हितू त्रासां पडला, हितू त्रासां पडला. कित्याक तूं त्रासां पडला. जेजूगे रगत वारयलां 2000 वर्स फाटी तें तयार तुगे सगळीं पातकां काडून उडोवपाक, सगळे तुगे प्रॉब्लेम नाच करूंक. आर्गां जेजूक. आतां एक मनशागे रगत इतू लोकांक कितको पावता ते कुडी भितर तितलें रगत आहा. एक मनशागे रगत आख्खे संवसारांत 100% पावपाना. तेका लागून तुवें जाण जावपा जाय जेजू मनीस न्हू, जेजू सोर पद्दतीन देव मनशा रुपान येयला. देव तो आख्खे पृथ्वी रचिता आनी आख्खे पृथ्वी रगत खाता. हेच मतलब तेकोळे भयंकर रगत सगळ्या मनशांगे पातकां काडूंक. आर्गां जेजूक मनशाक कोणा तें रगत. जॉन 1:1 ओरोंबाक सोप दाखलो
आनी देव आहलोलो आनी सोबत देवाचो आहलो आनी सोबत जावन आहलो देव. लायन 14 सांगता हो सोब कूड घेतली आनी मनीस जालो आनी आमच्या मोदें जियेलो. हो देव मनीस जाता 100% जेजू देव. आज बड्यो येता आंकवार मरे सांगता वो पूत तुगे कुसवें जातो तो पूत जावन आसा सोर पोतेदार देवा गेलो पूत. वो पूत तुगे न्हू, वो पूत सोर पोतेदार देवा गेलो. मनशा पूत न्हू तो देवा गेलो पूत. लूक 132 and Luke 135. सो फर्स्ट पॉयंट जावन आसा हे रोगत तुका पुरो कित्याक तें रोगत देवा गेलें रोगत तें मनशागे रोगत न्हू आनी हें रोगत वारयलां तुगेलीं सगलीं पातकां बगसूं. तुज्यान म्हणू जायना हांव चड व्हडलो पातकी तेका लागून म्हाका दिसना जेजूगे रोगत म्हाका पावता म्हूण. तें रोगत तुका पावतलें आनी सोमेस्त मनशां पावता कित्याक देव सासना तेगे रोगत सासना. आनी सेकंड पॉयंट चोय जेजूगे रोगत आनी पोरणे कोर्रांत सोनवारांगे रोगत उजार कोत्ताले. लेविटिकस 17:11 सांगता मनशाचो जीव तेगे रोगत आहा तेका लागून तें रोगत तुका दिलां एटोनमेंटाक. पातकां धुयन काडूं न्हू तुगे पातकां धांपूंक एटोनमेंट उतर जावन आसा तुगे पातकां धांपता. सो पोरणे कोर्रांत तुगे पातकां देव धांपता तुगे पातकां धुयन काडना. हेच मतलब तूं पातकी तुका बक्षिला. एक तो घरा कोण सोयर येयल्या तुगे मेस तो चिकला आहा आनी केसो कोता आहा तूं कितें कोता तेजे वयल्यान एक बरो कुडक घाता आनी तें मेस बरें क्लीन जाता म्हळ्यार लुकटा पोंदा तें कोत आहा. पोरणे कोरां केसलें बेसांव घालूं जाल्यार देवाच्यान तुजें बेसांव घालूं जायना तेका लागून जनवारांगे रोगत फकत तुगे पातक धांपतालें आनी देव तुका बेसांव घालतालो. सो तुगे टेम्पररी अरेंजमेंट ब्लेसिंग मेळपा. जेन्ना जेजू येयलो जॉन द बॅप्टिस्टा बोले बाप्तिस्म घेवपाक जॉन द बॅप्टिस्टान चोयलो आनी तो जाणा जनवारांगे रोगता उदेशी मनशांगे पातक घाण उडोवपा जायना फकत धांपूं जाता. तेका लागून तें जेजू चोयलो आनी तेणें सांगलें वो जावन आसा मेंढरो जे मनशाचें पातक घाण उडयता. तुजें चिंतूं जाता जॉन द बॅप्टिस्ट कितू एक्सायटेड जालो तो. जॉन 1:29 तुगे पातकां धांपना जेजूगे रोगत धुयन काडटा. हेच मतलब तुका पातकू ना तूं पातकी न्हू. तेका लागून जेन्ना जेजूगे रोगत तुका धुयता यू आर जस्टिफायड. तूं नितीवंत. जस्टिफायड म्हळ्यार जस्ट एज इफ यू डीड नॉट कमीट अ सीन. तुवें पातक केल्लें ना भाशेन. तूं पातकी न्हू तूं बक्षिला तुवें पातक केल्लें ना देवा नदरे मुखार. आर्गां जेजूक. सो तुज्यान चिंतूं जाता सोयतान कितू भित्तो जेजूगे रोगताक कित्याक तो जाणा तेका अधिकार मेळ तुजेर तुजें निसंटन करून पातकां लागून आनी तुवें तो जेजू मानून गेला तेगे रोगत तुगे पातकां धुयतलें तेगे अधिकार तुटतली इमिजिएट. जेजूगे रोगत तेमी मोलादीक म्हणला. सोलोमनान एक दीस एक व्हडली फेस्ता दिसा सॅक्रिफायस केले आनी 22,000 बैल कातले आनी तेंचे रोगत बाकीटांनी उडयताय आल्तराचेर आनी 1,20,000 मेंढरे कातले रोगत बाकीटान उडयताय आल्तराचेर आनी इतू रोगत वारयलें ते रोगता तेमी मोलादीक म्हणना. जॉन 1:14 सांगता ही वॉज बिगॉटन ऑफ लॉर्ड. देवा कडच्यान जल्म गेलो देवूच सोंसरा येयलो आनी कुर्सार मेलो आनी रोगत वारलें. हें रोगत देवा गेलें तेका लागून पवित्र पुस्तक सांगता तें आमोलीक. तेगे कूड कोणाली 10:5 सांगता तुका तेगे कुडी स्वर्गार तयार केली. सो रोगत देवालें कुडी देवाली आनी आत्मोय देवालो. हेच मतलब देवूच मनशा रुपान आंकवार मरेगे कुसवें येता. आतां एकदम क्लियर पॉयंट मना दवर. सो जेजूगे रोगतान तो तुगे पातकां धुयलें हेच मतलब जेजून आपल्यागे रोगता उदेशी तुका विकतो घेतला आपल्याक. आर्गां जेजूक दोग तीग जाणां पळय सांग आय बिलोंग टू जीजस. जेजूगे मोलादीक रोगता उदेशी तो तुका विकतो घेतला तूं चड मोलादीक आनी इतू वस कोत आसा तुगे मोलादीक वस्तू तूं रागान जगोन सांबाळटा. तुगे भांगार बी कोण चोरेर तूं सांबाळटा इतू वस कोत आसना आनी पावरफुल देव मोलादीक वस्तू सांबाळून येना. आर्गां जेजू म्हळ्यार
तुक दिसता सैतान तू काबार करतलो आनी देव हो रावता म्हणून तूं पोत्त चिंतूंक लाग. तूं पोत्त चिंतूंक लाग. सगळ्यांकीन व्हडल्यांतुलें व्हडलें काम देवान केलें तें प्रितूम रोचिल न्हू, मनशांक सोडून तयार केल्या. आर्गां जेजूक रोमन्स 8:31 सांगता, देव तुजे बागा आहा जाल्यार कोण तुजे आड येतलो. चॅलेंज चॅलेंज सैतानाक चॅलेंज. कोणाच्यान देवाको झुजोन जाता आनी जिखोन जाता. जेन्ना देव म्हणटा तुका मोला एक विंगतो काडा, कोणाच्यान तुका देवागे चोपक्यान तुका काडून जाता आमकां खबर ना. देव आमचो कितू मोग करता तेका लागून आमी हारताय. सोर पळय देव संवसारान तुजे पासत मरप आनी तुका विकतो घेवप तेका रोगता वयरशीं तुका कळ्ळें. तुवें तो खरें सत मारलें केसो पावर तुगे लायफान देंवोन येता तो. आतां आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट जेजूगे रोगत करता तें जावन आसा कोराराचें रोगत. कोराचें रोगत म्हळ्यार जेजू संवसारान तेका चुकोन 2 हुर्सार मारून ना. तो मुद्दम येयला, तो येयला तुजो मोग कोत म्हूण आनी तो येयला जीव दिवपाक. जॉन 10:17 हांव येयला जीव दिवपाक. कोरार केलो तेणें अब्राहम आयझॅक जेकबा कडेन देवान सांगलां चोय सोडवंडार हांव धाडटा, हांव येतलो मनशा रुपान, हांव हुर्सार वतलो. अब्राहमाको कोरार केला, आयझॅकाको केला, सगळे आपल्याक प्रवाद्या तेची सांगून दवरला चोय हांव येतलो सोडवून दिवपाक भिनाका. तें रोगत वारयता तो तें सोत मानून तूं हे मेंढऱ्या रोगत खातर वो हे जनवरां रोगत वारय. सो जेजू येयला सोडवणीचो प्लान कंप्लीट करूं. आतां जेजूगे रोगत आहा संवसारांत आनी तूं म्हणटा म्हाका पिकोवणी कित्याक मेळना. जेजूगे रोगताचो सैतान भियोन धांवता म्हाका कित्याक मेळना. जायतो साबाव आहा संवसारांत. म्हळ्यार लोक कित्याक चिकलो हय की ते साबाव लायनाय. तूं घोडये साबाव फॅक्टरीन देखून काम करतालो म्हळ्यार तूं चिकलो आसत. कित्याक तो साबाव काडपा जाय तुवें आनी तो तुका लावपा जावो. तेच भाशेन जेजूगे रोगत तुवें लावपा जाय तुका. ती बार्थ कोरनी सिंपल. जेजूगे रोगत हांव म्हज्या मनाचें घेता कान हांव जेजू मला तिका रोगत दोळ्याचें मुगे आख्या आंगाचें सगळें दुयेंस म्हळ्यार बाय जेजूचें नांव. मुगे दोंद्याचें तुगे पर्स काड पर्साचें काड जेजू मला तिका रोगत. भावार्थान तें सगळें भावार्थान. हिब्रू 11:28 बाय फेथ यू अप्लाय द ब्लड. आर्गांचें जोग 2-3 जाणां पळय सांग जेजूगे रोगत शिंपणाय सगळ्याक. तयार आहा तें तूं शिंपणावपा जाय. कितको शिंपणाय भावार्थान सोत मानून. तुगे भुरग्यांचें रोगत घाल मस्ती कोता स्टाडी कराय जेजे मला तिका रोगत. त्या भितर डिस्टर्बिंग स्पिरीट भायर वयतलें. तुका धंद भरता धंद्याचें सगळ्यान उड वच थिंगा शोबान जेजे मला तिका रोगत. सगळे वस्तूंचे आहा जेजे मला तिका रोगत, जेजे मला तिका रोगत. आमगे वस्तूंचे किबोर्डांचे सगळ्यांचे आनी वस्तू मोडोनाय. आर्गांचे जोग ताका जायत लोक म्हणटा तूं मागणें करता आसतना आमी पेकताय कित्याक आमचे मोला तिका रोगत घालतात. आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट जेचे मोलादीक रोगत कितें करता. बायबल सांगता जेचे मोलादीक रोगत तुजे पासत विनोदी करता. रोमन्स 8:34 जेजू आमचे पासत विनोदी करता. आतां विनोदी म्हळ्यार तुवें जाणा जावपा जाय कितें. आतां तूं कसले प्रॉब्लमां पड म्हणटा आनी पुलिसान दोन तुका म्हणटा भितर उडयलो. तूं कितें करता तुगे आदवोगादाक फोन मारता. तुगे आदवोगाद थिंग कोर्टां येता. वो आदवोगाद जुइजा कडेन विनोदी करता एक 10 जाणां बॉन्ड घेवन. जुईज म्हणटा चोय तेणें असो प्रॉब्लम केला तेका लागून तेका असो फायन असो बॉन्ड दवरूंक पडटा. सो तुगे आदवोगाद जुईज सांगना तुवें आमी दोगांय एकामेकांक वळखताय तेका लागून तेका मातशें सोड रे. जुईज म्हणटा कितें बॉन्ड दवर मरे थिंगा फायन हारी कर मरे तेका सोडपा जाय जाल्यार रे. सो तुगेलो आदवोगाद विनोदी करता जुईजा कडेन ते मनशा पासत एक बॉन्ड घेवन 10 जाणांचो. 10 जाणां बॉन्ड ना जाल्यार विनोदी जायना. सो विनोदी जाता फकत हे फायन हारी करपा जाय हो बॉन्ड दवरपा जाय तेन्ना विनोदी जाता. तेच भाशेन तुवें जाण जावपा जाय आमचो देव जावन आसा आख्खो पृथ्वीचो जज. साम्स 56 साम्स 82:8 कितली हाय 1-2 कोटेशन काडा. आमचो सोर पळयता देव जावन आसा जुईज आख्ख्या पृथ्वीचो. आनी साम्स 24:10 आनी जायती स्त्रोत सांगता तो दोलबारांचो देव तेको फौज आहा. जे भाशेन ज्या बोले पुलीस आसा तो आर्म घेवन तो पुलीस एकलो ना तुका दाखयता आख्खी पुलीस फोर्स हे ज्या हाडले आहा. आनी ते ज्या जाय जाल्यार प्रॉब्लम चड जाल्यार तेज्यान आर्मी नेव्ही आनी एअरफोर्स देखून हाडूं जाता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तुका 2 आल्टो जावन आसा सैतान. रेव्हलेशन 12:10 ही इज द एक्युजर. तेणे तुगे पातकां लागून
तुजेर जोडटीक आयल्या. चोयतान तुगे देवा बोलयलो आनी देवा सांगलें चोय कायदी तुगेले ते कायदी मोडले ताका लागून ते भितर कॅन्सर घायला एक मेळो घायलो कॅन्सराचो आनी तेगे बायले भितर मेंटल एक आत्मो घायलो आनी तेगे भुरग्यां भितर हांवें पोलियो आत्मो घायला आनी तुगे तेगे धंदो हांवें ब्लॉक केला कित्याक तो पात घालता कायदी तुगेले आनी देव आपल्यागे कायदो मोडपाना कित्याक तो स्वता देव तुगे पातकां फारीक पण तुवें घेवपाकूच जाय. ताका लागून हो मनीस कितें कोता फोन मारता तेगे आदवो घालता जेजू क्रिस्त 1 John 2:1 पवित्र पुस्तक सांगता जेजू क्रिस्त तुगेलो आदवोगाद. पवित्र पुस्तक सांगता जेजू स्वर्गार रिगला आपल्या गेल्या रोगोत घेऊन. हिब्रू 9:11-12 जेजू स्वर्गार चला हे संवसारां सगळे पातकां लागून रोगोत वाडले ते रोगोत घेऊन पवित्र पुस्तक सांगता जेजू स्वर्गार चडला आनी जुईस आदवोगाद सांगता चोय जेजू क्रिस्त हे मनशा सजा पड्या आनी ही सजा जावन तेजे मरण तेजे निसंटन जावपा जाय. जेजू क्रिस्त म्हणटा तेका सजा दिवपा जायना कित्याक तेगे सजा दिवपा फायन हांवें ऑलरेडी हे कोर्टां फारीक केला. आर्गां जेजूक तुज्यान चिंतून जाता जुईस हांवें सगलो दलबार अजाप फायन हारी केला आसतना हे मनशाक कित्याक दुयेंस पिळा प्रॉब्लम हे देंवचरान गायला. जज ते आदवोगादा खंय जाता तुका केसो प्रूफ आहा तूं हे फायन हारी केल म्हूण ते मनशा सुटका मेळोंक. जेजू सगल्या वचेर बॉन्ड मारता हे म्हजे रोगोत कोराचे रोगोत ते मनशा सुटका मेळो हांवें फारीक केला. आर्गां जेजूक हालेलुया. जेन्ना तूं जेजू नांवान उल मारता जेजूगे रोगोत जावन आसा ते बोंड ते विनोदी करपाचे बोंड जे बोंड तुका सुटका दिता. आर्गां जेजूक एक म्हळ्यार सांग मुगे पातकां फारीक पण फारीक केला स्वर्गार. माय सिन्स हॅव बीन पेड फॉर इन हेवन बाय जीसस क्रायस्ट एंड हिज ब्लड. केन्ना म्हणाका खंयचे प्रॉब्लमांत हांव भायर सरना जेजू क्रिस्ता एक फोन मार. आर्गां जेजूक Bible सांगता call on the name of the Lord Jesus. You and your family shall be saved. आर्गां जेजूक. आता एकदम इम्पॉर्टंट जाय हिब्रू 9:20 सुद्धा रोगोत नासतना पातकांचें बोगसोणें ना. सो विनोदी जाता फकत रोगटा उद्देशी. हेच मतलब कोणाच्यान विनोदी करूं जायना तुज पासो कित्याक कोणें रोगोत वारोयल ना. जेजूगे रोगोत आनी कितें कोता आदाम येवन पातो केलो तेदोनसोन देव मनशाचो सारको राग आहा. बायबल सांग देवागे क्रोध देवून येता. मनशाचे क्रोध म्हळ्यार राग न्हू निसंटन करतो राग. रोमन्स 1:18 हो सगलो राग देवान पातकां लागून मनशाचे कारण मनशान निसंटन करून उडोवपा जाल्लें. तो सगलो राग काडटा देव आनी आपल्यागे पुताचे घाता. आयझॅक 53:47 चोय देवान तेका धाडायलो कितें तुजे राग काडपा तुगे पातकां लागून देवान आपल्यागे पुताचेर सर्गान बुडयलो तेका. कित्याक तो जाणा हे पुतान तो वळवळे सोशिले आख्खो संसार सालवार जातो म्हूण. मतलब सगळे तुगे पातकाचे फारीकपण देवान आपल्यागे पुताचे घायला. हेच मतलब देव तुजे आतां रागार ना. जायत लोक देवा बोली येयना कित्याक तेंचो ते चड व्हडले पातकी तेका लागून देवा बोली येवपा भिरांत ना 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 ना. सगलो राग तुजे काडपा तो देवान आपल्या पुताचेर घायलो. तेका लागून बायबल सांगता जेजूगे रोगोत वाले आनी हे रोगता उद्देशी तुज मदें आनी देवा मदें शांती जाली. कोलोशियन्स 1:20 हे मना तूं काण रे देव आपल्याचेर राग हांवें पातो केला आतां देवा बोली वचपाना ना 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 तुवें पातो केलो तेजो तो सगलो क्रोध तेगे पुताचेर घायलो. देव तुजे अंत रागार ना. तुवें पातो केला इमिजिएटली तुजें गुणोन म्हणून जाता आबा बाबा सोर्गीच्या. आतां दोग जाण मनीस संवसारांत येयले देवा कडच्यान. तो एक जावन आसा आदाम आनी दुसरो आदाम संवसारांत येयलो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आतां आदामा गेली संस्कृती आहा आनी जेजू क्रिस्ताचो एक संस्कृत भायर सरता. आदामागे संस्कृत केन आनी एबल येयलो आनी केनान काडो आबेला जितो मारलो आनी आबेलागे रोगो ते जमनीर पडे आनी हे जमनीर सोन ते बोबाड मारता देवाक. केनाचो बदलो घे जोडटी घे. 1 Corinthians 15:45 जायत वर्सांनी पयलीं शेंकडो येयलो आनी एक आदाम येयलो जेजू क्रिस्त.
आनी त्या खुर्सार माळो आनी तेगेलें रोगत जमणीर पळय तेगे रोगत दुसरे भाशे उलयता जेजूगे रोगत सांगना हे मनशा जोडटीगे बदलो गे जेजूगे रोगत सांगता बापा तांकां बोगूश आर्गां जेजूगे रोगत तुका बोगशिता 23:34 सगळे वस्तू चलताय भावार्थान पोरणे कोरांत एक्चुअली मेंटलो दोताले खातोताले आनी एक्चुअली रोगत वारताले नवे कोरां इजी भावार्थान फकत उंचार थँक यू जीसस सिंपल जेन्ना तूं जेजूगे नांव काडटा तुवें जाण जापा पावरफुल पवित्र आत्मा फिरता आंच बोड्यांक घेन कित्याक जे जाग्यार जेजूचे मोलादीक रोग वता थिंगा पावरफुल पवित्र आत्मा येता सांबाळूंक जी वस्त जेजूच्या मोलादीक रोगतान विकती घेतल्या तेन्ना तूं जेजू नांवान उलो मारता तुवें जाण जावपा पावरफुल आंच पडटा तुगे कुडींतल्यान पासान ते मेळत दुयेंसां बांदून भायर उडयता तुगे फायनान्सांतल्यान पास खूंय ब्लॉक आहा ते खाण उडयता तूं खूंय भायर गांव वचपाचें एजंटा पळय ओ खूंय पात्रांव तुका त्रास करता थिंग पास जावन ते सगळ्या जाग्यार घालता निठाय आठवलें आनी तुगे लायफ जैतिवंत जातलें मतलब एनी टायम तुज्यान उलो मारूं जाता आर्गां जेजूक एक मला सांग जेजूगे रोगत एनी टायम शिंपडाय एक मला सांगा थँक्यू फॉर द ब्लड ऑफ जीसस सगळे उबी रावया आमी म्हाका जायती पेकोणी मेवल्या म्हजे पांय मुयेन वयर चडटाले म्हाका शीस हांगासर आतले आयल्यार म्हाका ते सदां लागताले हाती ओ ब्रदराचे प्रे करून हांव घरा गेली आनी 2-3 दिसान हांव चॅक करीत आहा ते बारीक बारीक जायत आहा म्हाका ऑड्यान दुखताले ऑड्यांसाठी पेन जाताली सकाळी उठले ओ येतालो सकाळी उठता उठता ओ कमी कमी जायत आसा अजुनूय जायत आसा आनी म्हाका दिसान दीस बरें बरें दिसता कशें तर जेजू म्हाका तोपसता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस थँक्यू लॉर्ड गेले तर मागीर 10-11 दीस जालो बेकार ब्रदरा कडेन सांगलें मागणें करून म्हण तेणें मागणें केलें आनी घरा पावतकच म्हाका बरी खबर आयकूंक मेळ्ळी ताचें काम फाल्यांच्यान स्टार्ट जाता म्हण त्या दुकानान देवाक बरें भेटीर आयले तेन्ना म्हाका फ्रेंडान जायती दूख आहली आनी जायते म्हाका त्रास जाताले बेंडान हेचो इम्पोर्टन्स आसा म्हाका जायते त्रास जाताले ब्रदरागे खातीर हांवें म्हाका जायती पेकोणी मेळ्ळ्या देव आर्गां दिता ओकोन वयताले कांय रिटेक जायना आसलोलें मागीर एंडोस्कोपी केली डॉक्टरान सांगलें वाल्व ओपन आहा म्हणून आनी ऑपरेशन करूं पडटो म्हणून मागीर रिट्रीट आयलो ब्रदरान सांगलें 3 सांडे कर म्हणून 3 सांडे केले म्हणटरी एंडोस्कोपी आंको केली आनी डॉक्टरान सांगलें सगळें बरें आहा ऑपरेशन करूं नाका म्हणून आर्गान ब्रदर फोन को सांगले कि आपके लास्ट चार्ज प्लीज प्रे फॉर द फाइनल ही प्रेड एंड वी आर सक्सेड आमकां डॉक्टर हांव बेलगांव वचपा लागलो म्हाका हाताचे ब्लॉक आहले आनी हांवें ब्रदराक फोन केलो ब्रदराक म्हणपाक लागलो तूं कांय दे नाका देवाचे बादर आनी हांव काल बेलगांव गेलो बेलगांव थिंगा हॉस्पिटलान पावतो डॉक्टराची माय भायर पडली आनी आमी पत्ते येयले आनी हिंगा मागीर हांवें येवन चॅक केल्यार हार्टाक ब्लॉक आसना नॉर्मल जिंका रीतीन तेली बिगांनी म्हाका बसोंक जायना आनी ब्रदरान म्हाजी मागणी करूंक आनी बीग म्हाजी बरें जाली म्हजो घरकार एकदम बरो नाचलो आनी ब्रदराक हांवें फोन केलो अशें जाना म्हणून तेणें ताका प्रेयर केलें आनी तितल्यान म्हजो घरकार बरो जाला आनी अजून पर्यंत इतलो बरो आसा आनी जायते म्हजे फ्रुट्स हे ब्रदराचे मागणे उद्देशी सुटावे जाले आनी Create a power. Out in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Christ and manifest of my spirit. Shut it down, out. Thank you.